म्हारगाय वाडल्या आनी चवदा लोकांक जायतो त्रास जाता म्हणून दिसत येता. कितें सांग सोदता? पण आयज जे प्रमाणे म्हारगाई वाडलेली आसा आनी स्पेशली आमची चवथ जाता. तुमकां खबर आसा एक चवथीचो सण एक सेलिब्रेट करपाक लागून कांय ना म्हटल्यार एक वर्सान एक 15 ते 20,000 रुपया लागताले. पण आयज ज्या प्रमाणे म्हारगाई वाडलेली आसा, जे आयज लोकांक जे त्रास जावपाक लागलेले आसा, आयज तीच जे लोक 15 ते 20,000 सेलिब्रेट करताले चवथ, ते आयज तांकां कांय ना म्हटल्यार डबलींग पडपाक लागला. ते 30 ते 40,000 रुपयाचो खर्च जावपाक लागला. आनी हेजें कारण जाल्यार फक्त जाल्यार जो आमचो गव्हर्मेंट आसा स्टेट लेवलाचेर आनी सेंट्रलाक, आयज हेंच्या लागून जी म्हारगाई वाडलेली आसा आनी स्पेशली जी आमचे गॅस सिलिंडर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गॅस सिलिंडर जेन्ना 2014 पर्यंत काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना तो 350 रुपया पर्यंत आसलेलो आनी आयज तोच सिलिंडर ह्या गेल्या 7 वर्सां भितर हो 900चेर पावलेलो आसा. तेन्ना 5 रुपया सुद्दां वाडले जाल्यार कशें तुमकां खबर आसा की हे BJPचे लोक रस्त्यार येवन हंगामा करताले. आयज जेन्ना 900 रुपयाचेर पावलेलो आसा तरी पासून हांकां मात सुद्दां लोकां बद्दल काळजी ना आनी रेट वाडत आसा. त्याच प्रमाणे आमचे जे ग्रॉसरीज आयटम आसा, सो तेवूय ग्रॉसरीज आयटम अशें वाडपाक लागलेले आसा आनी हेजे फाटल्यान जर कारण जाल्यार वाड जी जाल्लेली आसा पेट्रोला भितर आनी डिझला भितर, हे डिझल वाड जाल्लेल्या कारणान हे सगळे ग्रॉसरी आयटम आयज वाडलेले आसा. आयज तेल खंय पावलां? आयज तेल 130-140 रुपया बेश्टें सादें रिफायंड ऑयल आसा पळय तिचे लिटर जाल्लो आसा. दाळीचो रेट खंय पावलेलो आसा. आयज सगळे जितले ग्रॉसरी आयटम आसा तेंचो ऑलमोस्ट डबलिंग रेट जाल्लो आसा जे पयलीं आसलेले. आनी आयच्या तारखेन लोकांक हे खूब त्रास जाता. बारीक लोकांक आयज हो सण सजरो करपाक खूब त्रास जावपाक लागलेले आसा. कित्याक कोविडाच्या भितर खुबश्या लोकांची कामां गेलेली आसा, जॉब्स गेलेले आसा. लोकां कडेन आयज बोल्सान हात घालपाक पयशे ना, कित्याक आयज तेंची बोल्सां खाली जावन पडलेली आसा. आनी अशा परिस्थितीन म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खंय तरी तांकां एक तेंको दिवंक जाय आसलो, एक सपोर्ट करूंक जाय आसलो. कित्याक आमकां उगडास येता जेन्ना आमचो गव्हर्मेंट आसलो 2012 पर्यंत गोंयांत, जेन्ना दिगंबर कामत CM आसलेलो आनी हांव हॉर्टिकल्चराचो चेअरमॅन आसलेलो, आमकां उगडास येता तेन्ना आमी सगळी व्हेजिटेबल हॉर्टिकल्चर आउटलेट्साच्या थ्रू आमी सगळी सबसिडायज रेटीन दिताले. ग्रॉसरी आयटम आमी टेम्पोनी घालून लोकांच्या दारांनी हाडून दिताले सबसिडायज रेटीचेर. आयज एक्च्युली गरज आसलेली येस चवथीच्या सणान, कित्याक चवथ म्हणटा ती आमची हिंदू धर्मान एक बरो साजरो जाता आनी सगळ्यांचे ते मनाच्या लागीं आसा हो सण. आनी असल्या टायमाचेर जर गव्हर्मेंटान हेल्प केलेलो जाल्यार लोक तेंचे बरें मागपाचे. आयज अक्षरशः आख्खे लोक आमी जेन्ना पळयता लोकां कडेन इंटरेक्ट करता, लोक अक्षरशः गायी घालपाक लागलेले आसा गव्हर्मेंटाक. आनी त्या प्रमाणे जे रेट वाडला हांव मागताय गव्हर्मेंटा कडेन. फुडें आतां आमचे खुबशे सण येवपाचे आसा, दिवाळी येवपाची आसा, क्रिसमस येवपाचो आसा, ईद येवपाचो आसा. सो हे फुडले जे सण येता आनी इलेक्शनूय लागीं पावलेलें आसा, एटलिस्ट मातशी तरी इलेक्शनाची तरी चिंतून आपल्या कार्यकर्त्यांकूच फक्त हे वाडटात जे दिवसा सत्य ना कितें करूंक जाय सांग. पळय आयज आमी गोंयभर पळयता इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. इलेक्शनाक एक 4-5 म्हयने उरलेले आसा आनी चवथीचो सण येयलेलो आसा. आनी हे चवथीच्या सणाच्या निमतान आयज सगळे आमदार जे आसा, हांव खास करून आमचो आमदार जो मुरगांवचो आमदार आसा, आयज जेन्ना तो 2017 जिखलो इलेक्शन, ते 2021 पावले आमी. 4 वर्सां जालीं. आयज हे 5वें वर्स येयलें इलेक्शनाचें. ते हे फुडले जिखलेल्याक तो आयज पर्यंत केन्नाच तेणें चवथी ह्या कसल्या सणांक कांय वांटप केल्लेलें नासलें. हो आतां इलेक्शनचो लास्ट इयर. सो ह्या वर्साक तेणें वांटलेलें आसा आनी तें वांटलां कोणाक? मेजून फक्त आपले जे कार्यकर्ते आसा तांकांच वांटलेलें आसा. तुका विचारपाक सोदता ह्या आमदाराक, बाबा तुजेच कार्यकर्त्यांक हे आसा, पोट आसा, बाकीच्या लोकांक ना. तूं आमदार हे आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीचो मरे. सो तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आख्ख्या लोकांक ते मागीर फक्त हिंदू न्हू, मुस्लीम न्हू, कॅथलीक न्हू, नॉन गोवन्स न्हू, सगळे लोकांक वांटपाचे. कित्याक हे सगळे वोटर तुजे हे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी हे तेणें फक्त पीक एंड चूज करून वांटलेले आसा जे आपले कार्यकर्ते आसा. आनी हे फक्त आतां ह्याच वर्सा कित्याक वांटला? इतली वर्सां जालीं तुवें केन्नाच वांटूं नासलें. आनी हे फर्स्ट टायम न्हू, एवरी इलेक्शनाक तेंच करता तो. गेल्या फावटी जेन्ना 2012 जिखलो केन्नाच वांटूं ना. 2016 चवथीक 2017 इलेक्शन म्हणून 2016 चवथीक तेणें वांटलें. आतां सेम 17, 18, 19, 20 केन्नाच वांटूं ना. 4 वर्सां आतां इलेक्शन आतां फुडल्या वर्सा आसा 22 म्हणून आतां ह्या वर्सा तो वांटपाक लागलो आसा. सो बेजिकली हो आमदार आसा तो फक्त इलेक्शनाचें चित्र फुडें हाडून तो हे वांटपाचें काम करता. सो हांव मागताय गव्हर्मेंटा कडेन, बाकीच्या आमदारां कडेन तुमी जे वांटलां पळय ते सगळे लोकांक पावना. सो हांव फक्त गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी एक सेंट्रलायज सिस्टम करची, एक सेंट्रलायज सिस्टम थ्रू गव्हर्मेंट. आनी गव्हर्मेंटान जितले आमचे लोक आसा गोंयांत तांकां सगळ्यांक हे ग्रॉसरी आयटम पावोवपाची एक
सवलत करपाची एक खंयसर तरी सेंटर पॉयंट दवरपाचो नाल्यार तेंचे हो जे ऑफिसर्स आसा तांकां तेंचे कडेन सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन डिस्ट्रिब्यूट करपाचो हो एक सेंट्रलायज करून हो गोवोरमेंटान हे लोकांक खंय तरी आदार करपाची गरज आसली. बट हो गोवोरमेंट फक्त आपल्या स्वताचे फायद्याक लागून गुंतलेलो आसा, फक्त हे करप्शनान गुंतलेलो आसा आनी आपल्याक हे लास्ट 4-5 म्हयने उरल्या तेजे भितर आपली बोल्सां कशी भरतली हेजेरूच तांचो विचार आसा. सो हांव मागताय गोवोरमेंटाक मात तरी अक्कल घेया, जे लोक आयज त्रासान पडलेले आसा तेंच्या लागून तरी एक सेंट्रलायज करा आनी लोकांक सगळ्यांक एक पॉयंटार वचून सगळे आख्खे जितले गोंयचे लोक इनवॅलिड ऑफ रिलिजियस कास्ट आनी कितें ते सगळ्यांक ही मदत करपाचें काम एक्चुअली गोवोरमेंटाचें आसलेलें आनी तेंच्यांनी हें करचें म्हणून हांव तांकां एक डिमांड करता.